कशी बस पुढे मॅडम तू काय मीडिया रिपोर्ट ही मनिला शिरोडा पंचायतीचे डिप्युटी नाव तो मनिला म्हणटा आणि तो पंच म्हणटा तो खबर ग्रामसभा कशी चलता आणि हेच्या पयलीं इन्सिडेंट जाल्ले आसा ते तुमकां कळटा आनी आमी पेटिशनाय केल्लें आसा आनी आयज येवपाचें कारण कितें आमी पेटिशनाक कारण हे लेटराक करून थकले आमकां तें जायना सो आमकां आवाज उठोवचोच पडलो म्हणून आमी प्रोटेस्ट आयज फूल डे बसतले सकयल बसतले आनी रिप्रेझेंटेशन हाडल्या तितून आमची 4-5 डिमांड आसा की तिका डायरेक्ट जो ग्रामसभा चलतली तुमी हेच्या पयलीं सांगिल्लें आसा पळय की तुम्ही डायरेक्ट डिपार्टमेंट डायरेक्ट ग्रामसभेन इंटरफियर जावंक शकना कित्याक कितें विलेजराचें क्वेश्चन मात तुमचे ऑब्जर्वर आसता व्हिडिओचे ऑब्जर्वर आसता आनी तुमचो एक मनीस आसता तेका म्हणून सेक्रेटरी म्हणटा तो आसता थंयसर सो तेणी ते कायद्याचें कितें आहा तें सांगपाक जाय सो जेन्ना ती चालू जावच्या पयलीं आपले विचार मांडटाली कितें मांडटाली आनी शी वॉज रिकॉर्डिंग द होल प्रोसिडींग्स कित्याक पब्लीक मिटींग आनी तांकां पंचायतीन आपयलां आनी रूल 18 आमचो तोच म्हणटा की व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाकूय मेळटा म्हणून सो तशी करताली सो सरपंच सोडून सरपंचाचो कोण तरी घोव आसा तो आपले डायस सोडले टेबल सोडले तिगेर मागीर अटॅक केलो मॉलेस्टेशन केलें मागीर आनी तशें मागीर तिगेर काल आमी FIR केला FIR कॉपी दिला आयला तिगेर सेक्शन लायला सेक्शन 323 324 509 506 हे सगळे सेक्शन ते पंच मेंबरां पळय तेजेर जाला आतां अशें कितले पर्यंत चलतले म्हणून आमी 4-5 तुमचे कडेन डिमांड आमकां व्हिडिओ थ्रू मार्फत तुमचे कडसून व्हिडिओ डायरेक्शन वचता वन ऑफ द फर्स्ट डिमांड्स आसा की फोंडा व्हिडिओ हेजेर फूल इन्क्वायरी करपाक जाय आनी कितें जर मेजर वायलेशन्स आसा जाल्यार ते आमकां रिपोर्ट दिवपाक जाय सेकंड थिंग इज सेक्रेटरी जो विलेज पंचायत सेक्रेटरी आसा जर सरपंचान आमकां खबर सेक्शन 6 सेक्शन 5 आनी पंचायत ग्रामसभा मिटींग रुल्स आसा पळय ते सरपंचान वायलेट केले की सरपंच इज प्रिजायडींग ऑफिसर ते वायलेट केला म्हणून आमकां खबर आहा म्हणून सेक्रेटरीन तुमी आनी एक डायरेक्शन दिली सेक्रेटरी आमकां व्हिडिओ रिपोर्ट दिवचो सेक्शन 113A7 की मिसयूज ऑफ पावर्स अब्यूज केला म्हणून सरपंचान ते आमचे डिमांड आनी तिसरो म्हणजे खुबशे पंचायतीन आमकां डिफिकल्टी येता की व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाचें काय ना कित्याक मिडिया करता आनी पंचायतूय करता बट पंचायत आमकां ते मिनिट्स रोखडेच दिना ते गिव एडिटेड म्हणून आमी आमचे सेफ्टीक लागून आमी ते आमच्या रिकॉर्डाक आमी रिकॉर्डिंग करता तेकाच लागून तो काल इश्यू जालो आनी तिका एसॉल्ट केलो सो तुमचे कडसून डायरेक्शन जाय वेदर वी कॅन पब्लीक मिडिया आमी करूंक शकता पब्लीक मिटींग की एज पर फंडामेंटल रायट्स आमकां खबर आमी करूंक शकता सो तुमचे कशें डायरेक्शन ना आनी क्लॅरिटी ना म्हणून हो तशें जाता की ते म्हणटा आमकां तुमकां ऑथॉरिटी ना तुमी लेटर हाडून दाखया तर तुमी मिडिया चॅनल तुमी परमिशन घेवन दाखया सो अशें जाता सो आमी तेजेर कोण ते पंच मेंबराचे ते 210 पेटिशनूय घालचे सो मातशें ते एक्सपर्टायट करपाक जाय की बाकीची पेटिशन केल्यार मातशें स्लो स्पिडीर वयता म्हाका जर मारपाक गेले तुमकां खबर आहा मागीर कास्ट एट्रोसिटीज जाल्ली मागीर रिमार्क्स येयले ते चिमलाचे मॅटर चालू जाता मागीर दुसरे पंचायती थंयसर आमचे प्युअर पंचायती भुरग्यांचेर FIR लॉन्च जाता तिकाय व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता तिकेय FIR लॉन्च करता पंचायत आमच्या विलेजरांचेर FIR लॉन्च करता आनी पार्टीचें नांव घालता परत दे आर गोईंग एज अ विलेजर दे आर नो शी द विलेजर एवरी टायम RGP पार्टीचें नांव येता दे आर गोईंग एज अ विलेजर तशें जाता सो हो आमचे 3 डिमांड्स आहा आमी ते घातलेले आसा शी वील ब्रीफ हे 3 डायरेक्शन्स आमकां दिवपाक जाय हे मेजर 3 डिमांड्स आमी घातलेले कित्याक लास्ट टायम आमी कंटिन्युएशन आमी एक तुमकां लेटर दिल्लें मागीर तेजे मेजर वायलेशन्स जाता आणि ते मॅडम तो सर्क्युलर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग इज कन्सर्न ऍक्च्युअली पंचायतीची सोल ऍक्च्युअली प्रायमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी असता की ग्रामसभा रेकॉर्डिंग करूंक जाय आणि तुमकांय खबर आहा आता सोशल मिडिया इज लायक नथिंग बट बींग ट्रान्सपरन्सी हाडप इन द सिस्टम सो अकॉर्डिंगली सपोज एक ग्रामसभा मेंबर रेकॉर्ड सुद्धा करता देर इज नथिंग हार्म इन दॅट बिकॉज फायनली गुड गव्हर्नन्स इज हॅव्हिंग ट्रान्सपरन्सी इन द सिस्टम आणि त्यांचे करता मॅडम त्यांचे करताले कोणते रिलेटिव्स आहा पळय सरपंचाचे तो कोण त्यांचे रिलेटिव्स करता सो आणि आमचे कित्याक 7 दिसां भितर आमकां रिकॉर्डिंग मेळपाक जाय पण आमकां 7 दिसान केन्नाच मेळना 2 म्हयने 3 म्हयने अशी कितली एप्लिकेशन शिरोडा पंचायतीचे आनी मागीर ते कितें करता प्रोसिडींग्स रिकॉर्डिंग रूल 18 कितें म्हणटा रिकॉर्डिंग जाला ग्रामसभेन तेच मिनिट्सान येवपाक जाय ते येना आमकां दिता पेन ड्रायव्ह एडिटेड वर्जन सो आमच्या रिकॉर्डा खातीर आमची मिटींग क्रॉस चेक आमी रिकॉर्ड करता अशें ना की तुमकां व्हायरल करपाक जाय आयज तो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करना आसता इन्सिडेंट कॅप्चरच जावची नाशिल्लो आनी 324 350 ना तिगेर एसॉल्ट जाला तो सेक्शन कसो जाला 324 354 विथ एसॉल्ट एंड मॉलेस्टेशन जाल्यार
पंचायतीन चालला ग्रामसभेत आणि पोलीस असले थंयसर सरपंच आपलो पावर मिसयूज केला सगळं त्यांनी करपाक जाय. प्रॉब्लेम जाता तर फॅमिली रायट्स तोच मॅडम की लास्टात सर्क्युलर काढला की फॅमिली मेंबर इंटरव्हेन करू शकला ऑन द प्रोसिडिंग्स. आता जाता ऍक्च्युअली हे आणि इट्स अ परफेक्ट एक्झाम्पल. ग्रामसभेन तरी झाला बट डे टू डे प्रोसिडिंग्स No, maybe there he attended in the capacity of a Gram Sabha member. ना ही अटेंडेड एज अ पंच मेंबर ना पंच मेंबर He was a punch He member. came to the days and for That- So you said husband. तो हजबंड किती अच्छा, both husband and wife. हा were तसे there. बट ही ऍक्टिंग एज ऍक्टिंग सरपंच आता डायरेक्ट सोडून येईल ही कनट काम ना तो सोडून येईल तिकडे अटॅक केलं तसे झाले. Okay, पण आमचे काउंटर कंप्लेंट जाता we'll inquire into this हा. expediency. पण तो सर्क्युलर आमकां बेगीन जाय रिकॉर्डिंग करूंक मेळटा काय करना जाल्यार आमी करना तुमचे सर्क्युलर हाडून प्रत्येक गजालीक वी कॅन नॉट इश्यू सर्क्युलर. हा. लाईक आय Clarification तरी येवपाक गुड जाय. गव्हर्नन्स इज हा. ट्रान्सपरन्सी हा. दॅट वी ऑल शूड अंडरस्टँड. आणि तुम्ही आता आमच्या ऑफिसात येऊन सुद्धा तुम्ही आता रेकॉर्ड हा. करता. कॅन आय स्टॉप इट? No. नो. वेन वी आर पब्लिक सर्वंट तेच वी आर आणि मॅडम शिरोडा पंचायतीन कितें केला शॉपिंगला आमी येता म्हणून आता तेंच्यांनी भायर बोर्ड मारला की रिकॉर्डिंग अलाउड ना म्हणून. बट नाव वॉट आय डू आय हिअर बोथ द साईड हा. व्हिडिओ आय जस्ट फाइंड आउट कितें जालो प्रॉब्लेम हा. अँड देन वील कम टू अ प्रॉपर कन्क्ल्युजन. तुमचे ऍक्शन जाय म्हणजे कित्याक तुम्ही आता लास्ट तुम्ही आता इतलो वेबसायटीत इश्यू झालं कॉल कंटेंट कसं दिसलो हे दिसलो तुम्ही आता परत काढला सर्क्युलर काढला बरोबर केल्या पंचायतींनी. even the observers तुम्ही आता पळय सर्क्युलर काढला पयली मार्चान तुम्ही सर्क्युलर काढलेलो सुप्रीम कोर्टाची सॉरी हायकोर्टाची ऑर्डर आहा इन्फॉर्मेशन कमिशनाची ऑर्डर आसा मात आमी मेळपाक येवंक सोदता डेडिकेशन तुमकां ते घेवन वेबसायटीर डिस्कस करपाक मात तुम्ही ताच्या पयलींच सर्क्युलर काढलो बरी गजाल आहा. खंयचे पंचायती वेबसायट आहा तुमकांच काय मान ना हांगसर आमकां कितें हाडटले तर त्याच्या खातीर कितें तरी स्ट्रॉंग डायरेक्शन जाय 113चो पावर सेक्रेटरी यूज करपाक जाय. आमी सरपंच आता किती हा प्रत्येक पंचायतीचे जे वेबसाईट्स हा. असतात सिन्स पंचायत इज अ सेल्फ गव्हर्नमेंट बरोबर. पॅरलल गव्हर्नमेंट हा. रनिंग सो सर्टन इंडिपेंडन्सी असता तेंका. बरोबर. So Direction- तेंची- direction तसं ना, करूंक ना. पण आता किती हा नाव वी आर लुकिंग इन टू इट आणि आता सपोज वी ब्रिंग देम अंडर द NIC NIC, क्लाउड हा. जाल्यार मागीर हे हॅकिंग अँड ऑल थिंग्स विल बी अवॉइडेड. हॅकिंग पब्लीक डॉक्युमेंट्स कोणीच करिना आता पण तिका मागीर मिनिट्स म्हाका पंचायतीन वचचे पडटले. तिका ऑलरेडी अटॅक जाला तिगेर ऑलरेडी अटॅक जाला असो ती कशी वयतली मिनिट्स मागपाक ते वेबसायटार आसपाक जाय न्हू. सो विल सी. आमी आतां तुमचे कडसून कितें एश्युरन्स मेळटले आमी 5 पर्यंत रावतले ते आशेन आमी सगळे आयज फूल डे प्रोटेस्ट करतलो. आमी अशें आमकां जाय सगळ्यांक घेवन येतले आमी तशें करिना तुमकां खबर आहा आमचो ट्रॅक रेकॉर्ड आमी केन्ना तशें करूंक ना. सो आमी बसतले आमकां कितें तुमचे कडसून डायरेक्शन्स जाय की हेच्या बद्दल तुमी कितें केलें ना कितें करता ते आमकां डायरेक्शन जाय. सांगले तुमकां इन्क्वायरी वी विल कंडक्ट सिन्स तुम्ही आता इन्वर्ट केले. हा करता इनवर्ड तुम्ही आता म्हाका इन्वर्ट करा हा. आणि आम्ही घेता ऍक्शन एज फास्ट एज पॉसिबल. Madam, तुमचं स्टेटमेंट घेऊन सेफ पुलीस आशिल्ले इन्चार्ज आशिल्ले तेणी सांग तांकां की रिकॉर्डिंग करपाक रायट आसा म्हणून काय पब्लीक प्लेसीर तरी वेवस्थीत सांगले पुलिसान तांकां तेंगे कसो आयकना आनी पंचायती विदाउट कोणाक तू एकदा सांग. ते सरपंचान एक 2 मिनिटं सांगून असेंब्ली कॅन बी कवर्ड हा त्यात लोकसभा आणि 2 मिनिटात तिका सांगू कितें सांग. मॅडम तुमी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आमच्या विचार स्टार्ट केलें न्ही जाल्यार आमी सदांच ग्रामसभे वयता आसतना एज अ विलेजर वयता केन्नाच आरजी म्हणून वचना. पूण एवरी टायम ग्रामपंचायतीन जावं ग्रामसभेन वचत न्ही जाल्यार आमकां आरजी म्हणून ते पार्टी लेवलाचेर ते ट्रीट करता. अशें म्हणटा की झगडी करपाक येता सदांच तेंगेले तेच आसता बोवाळ करपाचो वचपाचो. पूण आमी जेन्ना पळय पॉयंट्स मांडटा पळय ते इन द फेवर ऑफ विलेजर्स आसता आनी बेजीक इश्यूज आसता वॉटर इलेक्ट्रिसिटी गार्बेज इश्यू मागीर बुश कटींग इतले सादे सादे इश्यूज अजून पर्यंत आमचे वार्डान जाल्ली ना आनी रेग्युलरली म्हाका तेच घालचे पडटा रेग्युलरली तेच घालचे पडटा. आनी मागीर पंचा सुद्दां विचारल्या पंच म्हणटा फंड ना म्हणून ते काम करपाक मेळना म्हणटा पंचायती फंड ना म्हणटा कळ्ळें. एवरी टायम तेच तेंचे आनी रिकॉर्डिंग आमी ते जरी रिकॉर्डिंग करता जाल्यार आमकां रायट आसा म्हणून आमी स्टार्ट करताली रिकॉर्डिंग करपाक कित्याक आमची सेफ्टी खातीर व्हायरल करपा खातीर जावं तांकां कमी लेखपा खातीर न्ही. जेन्ना आनी ते कितें करता आमकां रिकॉर्डिंग आमी म्हटलं रिकॉर्डिंग तेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना तो पंच आशिल्लो तो डायसिसीक बसले न्ही तो उठून हेका सांगपालो असोच हात वारे करून तेंची स्टायलूच ती अशी करपाची म्हणजे तूं हांव राजा आनी तूं प्रजा अशी तेंची स्टायल तुका बंद कर ते बंद करूंक कर. सरपंच आसा सेक्रेटरी आसा व्हिडिओ ऑब्झर्वर आसा तुमी सांगपा जाय आशिल्ली तेका आपूण परमिशन घेवन की आपूण तांकां सांगता की व्हिडिओ बंद कर म्हणून. तो व्हिडिओ तिका कॅरू करना तो बायल तेगे सरपंच हरशीं तो कॅरू करना. सो तो आमच्या हेज्या आंगार आयलो मोबायल काडून हे करपाक लागलो तेज्या गोला बीन धरले ताणें म्हणून ते एविडन्स मेळपा जाय हांवें व्हिडिओ स्टार्ट केलो हांव फाटल्यानूच आशिल्लें. तेणी कितें केलें हांव व्हिडिओ काडटा म्हणून म्हाजे खुर्चीक मारली ताणें
सकयल खोट मारून म्हाजेर मारली आनी म्हाजो तो व्हिडिओ कॅमेरा आसा पळय तो काडपा लागून असो हात मारून म्हाजे असो पडलो हाताका आनी हात मारून म्हाजे हे पळय हे म्हाजो हात पिळून ताणें मोबायल काडपाक गेलो म्हाजो तेणे आनी मॅडम हांव तुका सांगता कसलेच लायतली पळय ना आनी हांवें कितें केलं म्हाजेर हात पडलो हांवें ल्हानपणाच्यान बसीन सुद्दां म्हाजेर जर एक कळटा फील जाता बायल मनशाक सिक्स सेन्स आसता कळ्ळी तो कोण दादलो जर वायट भशेन टच करता जाल्यार तेका बसीन एक थाबड मारचे सकयल देंवना केन्नाच बसींतल्यान म्हणजे ह्या मनशाक कशें सोडटलें हांव इतले लोकांक जीव तेणें म्हाका हात घातला कशें सोडूं हांव तेका हांवें जितले म्हाज्यान पळय जितली म्हाजी ताकद आशिल्ली पळय फक्त तेका आडयलो म्हणटा सुटलो ना तो म्हाज्या हातीक मरपाचो मॅडम हांवें तें करपाचें काय ना तुमी सांगा म्हाका करपाचें काय ना तुमचीच जर धूव आशिल्ली त्या जाग्यार त्या परकी मनशान तेजे हात घातलेलो हात पिळयलो कित्याक कायद्यार झगडटा म्हणून जाल्यार तुमी कितें करता आशिल्ली आनी हे सगळें रिकॉर्डिंग जालें आमचोच मनीस लायव्ह आशिल्लो आमचोच मनीस लायव्ह आमचेच भुरगे व्हिडिओ काडटाले तेंगे कितें आसता म्हाका खबर ना पूण आमचो व्हिडिओ तेणी कितें केलो खबर आसा मॅडम हे स्टार्टींग काय दाखयलेंच ना तेणी तो येयलो आमकां मारले उलयलो आमचो हात पिळो तेका हांवें मारल्या तेचे हांवें 2 थापट मारल्या चप्पल मारला कित्याक म्हाका हात लायलो म्हणून तेणें कळ्ळी म्हाका हात लायले त्या दादल्यान त्या मनशान सरपंचान घोव तिकाय सांगलें सरपंच तूं एज अ लेडी सेक्रेटरी तुमी एज अ लेडी कितें पळयता तूं ओग्गी रावली थंय ओग्गी रावली एक शब्दान तेणें कांय म्हणलें ना तेका आनी बाकी सगळे आडोवपा आयले म्हाका तेका खावपा जाय आशिल्लो मारपा जाय आशिल्लो म्हाका तेका कळ्ळी हांवें मदीं ते कोण आडयता तेंकाय काय करूं ना तेजेर अटॅक करपा हांवें भरपूर हांवें केला म्हाज्यान सहन जायना मॅडम आनी हांव RGPचे वुमन विंगान आसा ऑल गोवा लेवलाचेर जर हांव तो तें घेवन जर रावलें जाल्यार भुरगीं आज म्हाका पळयता ती म्हाजे कडल्यान जें कितें शिकतली पळय न्ही तें हेंच शिकतली तुजेर जर परपुरुशाचो हात येता जाल्यार तुवें ताका डिफेंड करप हांव आज म्हाज्या भुरग्यांक कितें सांगता म्हाज्या बायलो ज्यो आमकां फॉलो करता तांकां कसलें एक्झाम्पल सेट करता आशिल्लें तेगे घेवन हांव उबी रावता आशिल्लें आज बसीन सुद्दां कोणी वयता न्ही जाल्यार हांव सगळ्या भुरग्यांक चलया भुरग्यांक तेंच सांगता जर इंटिमेटली तो मनीस तुमकां जर हात करता त्रास करता जाल्यार फुलयले हात मारलो शिवाय सकयल देंव नाका डायरेक्शन दिता मग आम्ही कंटिन्यू करता आज पर्यंत आसतले आमी ऑलरेडी हांव डिसायड केला सेक्रेटरी गव्हर्मेंट सर्विस ती एवरी टायम ते इलेक्शन म्हणटा तेजे कितें आयकता एका तेजे ओन डिसिजन कितें घेवपाक शकना जावं सरपंचान तेजे कितें आयकता तो कोण तो पंच मेंबर हांवूय पंच मेंबर न्हू जे आमचे वार्डाक जर पंच मेंबराक कॉन्फिडन्सान घेनासतना जर हें कितें पास करता न्हू जाल्यार हेजी जबाबदारी कोण घेता मिटींग तुम्ही जेन्ना अटेंड हय करता फोर्टनायटली तेन्ना प्रत्येक जण आपापले व्यू पॉइंट सांगतात व्ह्यू सांगतात पूण ते कितें करतात आमी व्ह्यू सांगले न्हू त्याचे मस्टर रोल्स बिल सगळे पेंडिंग सगळे RGP म्हणून तो आमचो म्हणून तो पेंडिंग धरता आणि सेक्रेटरी तेंचे आयकतात अशें उलोवपाकच जायना कोणी जरी आतां 5-11 आसा आणि ह्युमिलेट करता भरपूर सेक्रेटरी कोण आहात लास्ट टायम तुमकां वर्बली कंप्लेंट केल्ली प्रॉब्लेम कितें आसा आमकां थंयसर कांय एविडन्स मेळना तेजी पेंडिंग सगळे मस्टर रोल्स पेंडिंग दवरला मागीर बुश कटींग हे ते सगळे तेजे पेंडिंग दवरला बिकॉज ही बिलोंग्स टू RGP इज नॉट फेअर आतां पळय मॅडम कितें जाता 11 पंच आसा आमचे ते 2 जाण म्हणटा एक सरपंच आनी तेजो घोव पंच आसा बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्हू ते अशें कितें उलयले जावं कितें तरी प्रोजेक्ट येता गांवांत तेका जर ओपोज केलो ना तेका फेवरान गेले न्हू आनी तांकां जाय तशें जायना न्हू जाल्यार ते कितें करतात ते आमचे बिलां पेंडींग दवरून आमकां त्रास करप अशें करतात सामकें आनी लोकां कडल्यान आमकां आमच्या गांवांत काम करप ना अशें आतां सारकें बुश कटींग सुद्दां केल्ले ते आमकां मास्टर आमचे क्लियर करता आतां आमी कितें करपाचें लोकां कडल्यान भीक मागपाची सामकें आमच्या पंचायतींत आतां फंड ना म्हणटात लोक कसले कामां फंड ना म्हणटात कितें करपाचें हांवें एकदां सेक्रेटरी विचारलें आमी लोकां कडेन भीक मागोंक काय म्हणून लोक दिवपा रेडी आसा तुमकां परवडटलें हें आमी लोकां कडल्यान फाल्यां भीक मागता तुमकां परवडटलें एज अ पंचायत तुमी डेजिग्नेटेड प्लेसीर आसा तुमकां परवडटलें एक पंच जावन अशें लोकां कडल्यान मागता बाबा आपल्या गांवांत काम करपाक तुमकां बरें दिसता ताजेर आमी ना मॅडम हें जातलें हा फुडें रिटर्न कंप्लेंट आमी दिता सेक्रेटरीशी ते मातशें तो हे करता आनी म्हाका तो डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो जाय तो पंच डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो जाय आनी सामको मनांतल्यान डिमांड आसा तुमी एक बायल मनीस हांवूय बायल मनीस कळ्ळी
जर तुमी हांव तेका हरशीं म्हणून सुद्दां जाल्यार मॅडम न्ही तो फोन मेळटा तेका मारतलें हांव आरजी मॅडम सांगता खरें तुमकां सांगता हांव आरजी मरपाकूच भायर सरलें जर मरतलें न्ही जाल्यार त्या न्याय मेळना जाल्यार न्याय जर म्हाका मेळना न्ही हांव त्या मनशाक मेक्षामाक मारतलें आनी मरतलें. But on behalf of the Women's Wing RGP, we support her and we want you man to intervene and give us justice soon, so that we don't repeat. Everywhere women are we are treated like stepmothers when we go there for the Gram Sabha. No, that is my observation. Even when I'm so many years I've been going, same treatment is continuing. And now it's worse because I'm RGP. Okay, I will look